सध्याची परिस्थिती कशी आसा चिंबेल एरियेन? होय, कालच्यान आमी मॅचेस आमकां गमल्या नंतर आमी ते मॅचेस सगळे घेतल्या. पयले दिसा आमी 9 सॅम्पलां घेतली. मागीर दुसरे दिसा काल 53 आनी आयज 63 घेतल्या अजून पर्यंत. म्हणून टोटल सुमार 115 आमी सॅम्पलां घेवन कालच्या आनी पयरच्या रिपोर्टामध्ये आमकां 3 आनी 3 पॉझिटिव्ह मेळ्ळे, 6 पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. म्हणून ते तितूंतले 5 मेंबर फॅमिली मेंबर आसा, 5 जाण, आनी एकलो भुरगो बायलो आसा. म्हणून आमच्या पुलिसांनी BLO, तलाटी, मामलतदार, डेप्युटी कलेक्टर एंड हायर ऑथॉरिटीज हॅज टेकन द रायट मेजर्स. तेणी ते कोणाक कॉन्टॅक्ट जाले कितें जालें कित्याकूय तेणी तांकां वचून सोदून हाडून तेंचे टेस्ट चालू आसा. ओके, तुमी आतां फुडें कितें मागता? लॉकडावन मागता, कंटेनमेंट झोन कितें आहा? आतां हांव CMा कडेन कंटिन्युअसली उलयत आसा आनी आय एप्रिशिएट CM जेन्ना तो आमी कितें सांगता तेन्ना आमचे तो सारकें डिसिजन आमचेर घेता. म्हणून हांवें सकाळीं ताका सांगलें म्हाका टोटल मास टेस्टिंग जाय म्हणून. तेन्ना CMन म्हाका सांगलें गो हेड, ही हॅज ऑलरेडी डायरेक्टेड, इवन द हेल्थ मिनिस्टर डायरेक्टेड द डाउनलायन्स ऑथॉरिटी टू डू मास टेस्टिंग. दुसरें आत्ताच हांव उलयलां, तो आतां झोन इल्लोसो आसा, सिरेन म्हणटा तो कंटेमिनेटेड झोन आहा, तो आमी सील करुया म्हणून. CM हॅज ऑलरेडी एश्युअर्ड that he is going to seal that area and the direction will go to the concerned authority and that zone will be contaminated zone will be sealed. खंयची एरिया ती सारखी म्हणजे खंयचं लोकेशन? लोकेशन म्हणजे सिरेन म्हणटा पळय थिंगा. कितले लोक आहा भितर? ते सिरेन सुमार आसतलो 1,500-2,000 लोक आसूंक शकता. तूं इंदिरानगर येना तितून? इंदिरानगर इज नॉट कनेक्टेड एट ऑल देर. ओके. पूण फाटले सायडीन गोवन अशें आसा थिंगा, पूण इंदिरानगर इज फार अवे फ्रॉम देर. तुमची भिरांत कितें आसा वखदां बिकॉज हे मास टेस्टिंग चलता आनी जेन्ना ही परिस्थिती पळयत जाल्यार मांगू येईल आनी दुसरे कडेन पळयत जाल्यार? होय, जेन्ना मनीस जल्मता तेन्ना मनशांची भिरांतीन जगपाचें कांय ना. आतां कोरोना व्हायरस आनी COVID-19 ही 2 सेपरेट वस्तू ह्यो. आतां ते देखून काल जाल्या ते एसिम्पटॉमीक जाल्या, दे आर नॉट कोविड. म्हणटच हातून आमी शिकपाचें लागतलें. दीस इज एन पेंडेमीक इश्यू, आख्ख्या संवसाराक जाला. म्हणून भोव करून आमी आमच्यांनी आमच्या लोकांनी शिकपाक जाय हाच्या वयर कशें जगपाचें पळय ते. आयज पासून हाचेर कांयच वखद येवंक ना, तेन्ना हेजेर फकत प्रिकॉशन म्हणटा तें उतर हें आमी मेंटेन करपाचें. आज टेस्टिंग करता पळय न्हू, ते सगळ्यांची वयता तितल्याची टेस्ट करता काय कोणाक सिम्पटम दिसता गरज आसा तेका टेस्ट करता? ना, सिम्पटम्स म्हणटा ते थिंगा असिम्टमॅटीक सिम्टमॅटीक म्हटलां आमी न्हू, तेन्ना हितून सिम्टोमॅटीक जालें नको ना, तेन्ना गमले आमकां, तेन्ना स्पेशली भायर काडून हाडटले. आतां आमी सरावंडींग लोक आहा, सरावंडींग विथ रेडियस ऑफ 100 मिटर्स तितल्याचे चॅक केले आनी सकाळींच इन्स्ट्रक्शन दिला ते प्रमाणे आतां मास टेस्टिंग चिंबेल चालू जातलें. आनी आय अपील टू द पीपल ऑफ चिंबेल वॉलंटरीली वचून टेस्टिंग करपाची गरज आसा. कॉर्डन ऑफ करपाक जाय, कंटेनमेंट झोन वहा करून लॉकडावन करपाची गरज येयल्या दिसता तुमकां? लॉकडावन म्हणटा तो इशी उतर ना. हितून आहा तो कंटेमिनेटेड झोन आहा तो आमी सील करता. तो सील करून एज पर द डायरेक्शन फ्रॉम डॉक्टर जूड, very tirelessly working there, and his team. In consultation with him, we are following the direction of the health secretary, the health minister, and the chief ministers. तेंचे डायरेक्शन्स घेवन and also with the chief secretary, हे आमी उलोवन करूनच with the help of सरपंच, local सरपंच also over there, and the 5 members, and घेवन आमी डिसायड घेवन करून आमी आज स्टेजीचेर पावलेले आसा. गव्हर्नमेंटान अप्रूव्ह केला कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करपाचो? आतांच CMन म्हाका सांगला तो झोन आमी कंटेनमेंट तो आमी सील करूया म्हणून. ओके. तो ती एरिया आहा पळय न्हू, तितून कितले पंचायत वार्ड येता काय एकूच येता वार्ड? तितून म्हाका दिसता 1.5 वॉर्ड म्हणटा ती भाशेन. ओके. एक वॉर्ड आमचो ती एक लेडी आहा थिंगा आनी दुसरो पयलो भाग इल्लोसो सरपंचाक लागता. तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार चिंबेल आसा, तशें मेर्शी आसा, सांताक्रूज, इट्स थिकली पॉप्युलेटेड एरियाज. तेन्ना तुमकां एक फियर आसा की मेर्शेनी आनी सांताक्रूजांनी येवंक शकता? प्रिकॉशन घेवपाची गरज? हांव तुमकां एकूच सांगता, जेन्ना पासून कोणाक सांगपाची गरज ना आपल्या जिवाची काळजी घेवपाक. सगळ्यांतल्यान चिंतूंक जाय आपली काळजी घेवपाची. तशें मनशाची सोय आहा
ते स्वयंपा प्रमाणे आमी मनशाक आमी आमच्या जिवाचो काय कुयदाद घेता, जेवण जेयता, आमी न्हाता. तशें कोरोना व्हायरसाचेर आमी कोरोना व्हायरस डिफीट करपाक आमी जावन आपूण जावन आपणे हे झगडचें पडटलें. म्हणजे प्रिकॉशन घेवन गायडलायन्स गव्हर्मेंटाचे आहा ते प्रमाणे दोतोराचे गायडलायन्स आहा त्यो म्हणजे आमी फॉलो अप करचे पडटले. पूण फाल्यां समज लोकांनी तेंच्या मागलें बाबा आमकां लॉकडावन करा, मागीर कितें करतले? मागीर तूं लोकां वांगडा रावतलो. पळय, लॉकडावन इज नॉट ए सोल्युशन. लॉकडावन म्हणटा ते पयलें केलें. लॉकडावन करपाची परिस्थिती येवपाक जाय. आतां एक फावटी जर तर त्या लुगाराक जालें, आमी पळयतले आयज टेस्ट इतले घेतलेले आसा, कितले आयज 63 टेस्ट घेतलेले आहा, फाल्यां रिपोर्ट येतलो, तातूंत कितले आहा पळय ते, एंड देन वी वील डिसायड वॉट इज द फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन. इट इज नॉट दॅट लॉकडावन बेश्टे तोंडाक येता म्हणून म्हणप हाऊ जायना. डू यू डिफर फ्रॉम कंटेनमेंट झोन टू अ लॉकडाउन See, एरिया? listen, we are lockdown means if you have to do lockdown, you have to do full lockdown. ओके, फुल लॉकडाउन आता कॉन्स्टिट्युएन्सी और चिंबेल? Chimbal, then neighboring villages, Mercedes, and मागीर येतले सांताक्रूज म्हणजे आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी जाली. First, tomorrow I will come to you all and we'll decide after the report is come. No, but option for lockdown is open. Not yet, we have not yet decided anything. We are going step by step.